38व्या कोकणी नाट्य स्पर्धेत अंत्रुज ललितक बानोडे श्रद्धापूर्वक सादर करता. नामनेचे डोगरी साहित्यीक वेदराही हांच्या गर्वजून या कथानकाचेर आधारीत खासा स्पर्धे खातीर बरयल्लें नवें नाटक भोगराज. दत्ताराम नमन मांडलेकर, दिग्दर्शक रघुनाथ सापवडेकर, नेपथ्य विजयकांत मुंशीकर, प्रकाश योजना श्रीनिवास उजगांवकर, पार्श्वसंगीत उदय देव, रंगभूषा लवलेश कवळेकर, वेशभूषा गीता वाघोळकर, रंगमंच व्यवस्था समता नंदीकर, नेपथ्य निर्माण अंगास प्रसाद, निर्मिती आधार राजू नमस्कार, कौशिक नमस्कार, संदीप मांडोळकर, चंद्रकांत कदम, अक्षय गुप्ता, मांडोळा कांबळे आणि सिंग उपासक. अंत्रुज ललितक निर्मित ऐक्या नीतिभ्रष्ट राजकारण आणि कठोर समाज परिस्थिती उदार वास्तव नाट्याविष्कार भोगराज. बेगीन सांगात कितें घेवया. तो बार बंद करतो ना आमच्या खातीर रावला तो. हांव विस्की म्हाकाय बिस्कीट. तशें जाल्यार सगळे विस्कीच घेवया. हय. घेवन येता. ए घेवया पूण दिता कोण ते पयलीं सांगा. गोपाळ, तू नाटकाचो लेखक आणि चरण तुझ्या नाटकातलो हिरो. तुझ्या लेखनाबद्दल प्रश्नच ना, पण तेच बरोबर चरणाची भूमिका म्हणजे क्लास द बेस्ट. म्हणटकर आयची रात तुमच्या दोघांच्या नावार जाऊ दी सध्या तरी आमची दोघांची बॉल्सां टायट आसात. तुम्ही जाय तितले पियात. विस्की घेवन येता. चीड म्हळ्यार विचित्रच न्हय. पळय, लोकांनी सोरो सोडचो म्हणून नाटकांतल्यान उपदेश करपी हो नाटकांतलो लेखक. नाटकाच्या शेवटाक आपूण केन्नाच सोरो पिवचो ना असो सोपूत घेवपी नाटकांतलो हिरो चरण. आनी सगळें नाटक पळोवन मनाचेर परिणाम जाल्ले आमी प्रेक्षक. नाटक सोंपतकच रिलॅक्स जावपाक म्हूण परतो सोरोच पिता. ए लोकांनी सोरो पिवपाचो सोडचो म्हणून हांवें नाटक बरोवना. दारूबंदी, स्त्री मुक्ती, दलितांचेर जावपी अत्याचार, पुरुष प्रधान संस्कृतीक लागून बायलांचेर जावपी अन्याय अशे विशय पोट तिडकीन लोकां मुखार मांडिल्ल्याचो हांव व्हडलो. म्हणजे समाजात बरोवप्याक घडपण मेळटा. म्हजो तरी बरोवपा फाटलो होच हेतू आसता. बरोबर. म्हणजे देवळात विठ्ठल विठ्ठल करून नाचपी कीर्तनकार कांय वेळा उपरांत बारान बरो टर्र जाल्लो दिश्टी पडलो जाल्यार देवळात बशिल्ल्याची कितें वचून आसली काय. वा म्हणजे आम्ही लेखक जर उपदेश करता जाल्यार आमीच तो उपदेश पाळप आणि ज्यांच्या खातीर तो उपदेश केला ते तुमच्या सारख्यांनी मात घरा वचून हात फफुडप. जर हांवें लेखक म्हणून पिवू जायना जाल्यार तुम्हीच कोणें पिवपाक जायना. आसा तयारी? कितें चला तुमचें नाका आशिल्लें. सडसडीत ग्लास घरात पळोवया. आज म्हाका भरपूर पिवपाक जाय. कितें भरपूर? चरण आज तूं भरपूर पितलो? अरे हरशीं आमी भरपूर पिता तेन्ना इल्लोसो सोडो पिता मरे तूं. आज अचानक भरपूर? चरण आज कितें हें कितें विचारत जालें मदन? अरे मुख्यमंत्री, सेक्रेटरी धरून सगळ्या व्हडल्या आमंत्रीत लोकांनी सुद्धा चरणाच्या भूमिकेची तोंड भरून तुस्त केला. विशेष शाळेनी ती तर साडये भितरून उडक्यो मारताल्यो. विशेष शालेली म्हणजे जबरदस्त बायला. अरे बापया, बायल कितें म्हणटा तिका? पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून पार्टी प्रेसिडेंट. आख्खी मिनिस्ट्री बोटाचेर नाचयता. पोटाचेर न्हय, भेणाचेर. अरे चलताना तिचे तरेन भेण हालयता, तेच तरेन मिनिस्ट्री ढालता. आता आम्ही पिवया आणि धोलुया. बेगीन जावनी. चरण घे. चरण, अरे तू कितें सांग.
या नाटकातल्यान तुझी बेकारी सोपलीच म्हणून समज. अरे या 8 दिसा भितर तुझी नोकरीची ऑर्डर येता. अरे मिसेस शालिनी नाटक सोपतकच सेक्रेटरी साहेबाकडे कितीतरी उलयत आशिल्ली. तिचे वोट जे तरेन हालताले ताचे वयल्यान ती तुझ्याच नोकरी विशीं उलयताली हे हांव ठामपणान सांगता. मॅडमीच्या ओठाचो बरोच अनुभव असो दिसता हाका. अरे मिसेस शालिनीची चली कमला ती उलयता आसतना थंयच चुबी आशिल्ली. मम्मी सेक्रेटरी कडेन कितें उलयली ते कमला चरणाक मेळटे कडेन सांगतले. नाटकाच्या अखेरेक हांव नायकेची माफी मागता. केवळ म्हाका दिसलें कमलाचो हात तरी घट्ट धरचो, पूण काळेजूच जालें ना. धडधडपाक लागलें. म्हाका उतराच फुटना जाली. म्हाका संवाद विसरिल्ले भशेन जालें. आनी अचानक कमलान म्हज्या दंडाक धरलें. थंड झेलात हातांनी हरशी तालमीक म्हज्या दंडाक कमलान केन्नाच धरूंक नासलें. कमलाच्या त्या पयल्या स्पर्शान हांव गोंदून गेलो. म्हाका कितें घडटा तेंच कळना. फक्त ताळ्याचो कडकडाट तोच कानार पडटालो. अरे तालमी तसोच तुझ्या दंडाक धर म्हणून हांवें कमलाक खूब फावटी सांगिल्लें, पूण ताणें म्हजें केन्नाच आयकलें ना. हांवेंनूय मागीर सांगपाचें सोडून दिलें. मिसेस शालिनीचे चली ते डायरेक्टर म्हणून म्हाका थोडोच वेळ रावचोच पडलो. पूण आज सामक्या ऐन वक्तार तिची निमणी एंट्री जावचे पयलीं हांवें कमलाक म्हळें, कमला तूं जर अखेरच्या खिणाक चरणाच्या दंडाक धरून ताच्या दोळ्यांत एक सारखे पळयत रावले न्ही जाल्यार नाटकाची उंचाय खंयच्या खंय पावतली. दॅट ॲक्शन इज अ मस्ट. तेही बऱ्या मुडार आयिल्ले. त्याच मुडान ताणें तुज्या दंडाक धरलो. तुवें तशें ताका सांगपाचेंच न्ही जाल्यार. कित्याक? अरे हो म्हजो दंड गोठ्यान गेला ताच्या स्पर्शान. शिरंतरांतले रगती गोठ्याला. अरे मित्रा तू कसल्या जाण्याक घुसपत चल्ला. कमला तुझी सोडूच पडून गेला. अरे नाटकाच्या निमतान तू कमलाच्या लागीं गेला पूण तू ताका वळखूंक पावूंक ना. हांव आयज मेरेन एक्काय बाय मनशेक वळखूंक शकलो ना. अस्तुरी म्हणजे नेमकें कितें आसता हें जाणून घेवपाक जाय म्हाका. कमलाच्या हाताच्या स्पर्शान म्हजो हो दंड कित्याक भेरेलो हें समजुपाक जाय म्हाका. म्हजें रगत कित्याक गोठेलें हाचो थाव लागपाक जाय म्हाका. इतलो तेंप सामको सवळो कसो पयस रावतालो मरे. घरचे संस्कार आड येताले. आतां कितें जालें? आता कमल आयले धावून संस्कार गेले व्हावून. कमल आयले धावून संस्कार गेले व्हावून. ए गोपाळ दादल्याक मरे योग्य वयाचेर बायलेचो सांगात मेळपाकूच जाय रे. हा चरण तुवें तिशी उपली न्ही रे. हा मागीर अशें जावपाचें कितें रे. हा दिनेश तुका बरीच ठिकाणां खबर आसात. हाका फावो सारखें एखादें ठिकाण दाखय ताका तेन्नाच हाज्यातलो उजो थंड जातलो. हेगे उजो पालोवपाक म्हाका एका फायर ब्रिगेडी कडेन घेवन वयचें पडटलें. फायर ब्रिगेड हांगा हाडून वयची ना. चरण तुवें अजून एकूय गोड घेवना. हांव केन्ना घेयच ना जाल्यार तुमी ओगीच भरून दवरतात म्हाका. हांव सोडाच पीन. हे पळय तूं आतां अशेंच करीत रावलो जाल्यार तूं कांयच करपाक पावचो ना. दिनेश तूं हाका घेवन थंय अस्तुरे कडेन वतलो आनी हो थंय स्त्री मुक्तीचेर व्याख्यान दिवन फातोडेचेर घर येतलो. तें परस ताका ताच्या घरात वचूं दी. आ चरण चरण शाणे चल तूं घरा. चल रे घरा चल चल. ना ना दिनेश आज तूं कितेंय कर पूण म्हाका एका अस्तरी कडेन घेवन वच. आय एम रेडी. हय आय एम रेडी. आयज नाका. आतां खूब रात जाल्या. तुजी मां घरा कडेन वाट पळयत बसली आसतली. मा कितें तूं दिनेश खंयच्या व्यक्तार माची याद करून दिली तुवें. अरे कित्याक ती भोळी बाबडी देवता हे वार म्हज्या दोळ्या मुखार हाडली तुवें. खंयच्या तरी शिंदळके कडेनूच घेवन वतलो अशें म्हण तूं. हा मागीर कोणाच्या तरी माथ्यांतलो रस्त्यार पडिल्लो फुला झेलो घेवच्या बदला सरळ देवीच्या माथ्या वयल्या फुला झेल्याक कित्याक हात घालो तुवें. न्हय ते वेळ माची याद करून दिली तुवें म्हाका. चरण आमी शिकिल्ले सवरिल्ले इज्जतीक जपपी मनशां बऱ्या घराण्यान वाडिल्ले बरे संस्कार जालेत आमचे
आम्ही केन्ना शिदळक्याकडे वचपाचें नासता चरण. आमची ठिकाणं म्हणजे मोजकीच, वेगळीच, सिलेक्टेड. अरे दिनेश साहेब म्हणजे आमचे मिसेस शालिनीचे सल्लागार. दिनेश साहेबाची ठिकाणं म्हणजे अति महनीय व्यक्ती खातीर राखीव कोटा. तसली ठिकाणं आमच्या सारख्याला बेकार लोड्याचे नशिबान ना रे बाबा. दिनेश आज चरणाची पहिलीच अनऑफिशियल सुवागरात. ताका एकदम सीएमच्या लेवलाचे ठिकाण दाखवे ना का, सुरुवातीक लोअर मिनिस्ट्री लेवलाचेच दाखय का. बरें तर चल चरण, तुझ्या आयच्या ह्या प्रतिम भूमिके खातीर तुका सदा काळ लक्षात दवरपा सारकी म्हजे कडल्यान एक खास भेट. राणी. राणी वा. नाटक सोपतकर वोट ऑफ थँक्साच्या वेळार मिसेस शालिनी सुंदर उलयली न्ही. आमचे कल्चर, आमची संस्कृती व्हड परंपरा लाभिल्ली. आमकां आमची संस्कृती सांबाळून दवरपाक जाय. लोकशाहीक लागून आज आमी आमची संस्कृती सांबाळूंक पावल्यात. आम आदमीच्या सहकार्या बगर खंयचेच लोकशाही शासन खऱ्या अर्थान जैतिवंत जावंक शकना. म्हाका खोस भोगता की आज ह्या नाटकांतल्यान जो समाज सुदारणेचो विशय मांडला, बायलांच्या अत्याचाराचेर वाचा फोडल्या, त्या खातीर हे कलाकार तोखणाय एक पात्र ठरतात. खरं म्हणल्यार असल्या जागृत तरणाट्याची ह्या देशाक गरज आसा. हे तरणाटे म्हणजे ह्या देशाचे खामे जावन आसात. अरे ताळयो कितें वाजयतात सांगानो. हे लोकराज्य न्ही, हे भोगराज. मॅडम, हे भोगराज. सत्तेची चटक लागिल्ले संधी साधू लोक उंचेल्या पदार वचून बसतात आणि ज्यो सुख सोयो मजा मस्ती केन्ना स्वप्नान लेगीत पळोवंक ना ते आरामशीर पायार पाय ओडून भोगतात सामान्य जनतेच्या भुकेल्ल्या पोटार पाय देऊन. आणि आम्ही त्यांची गोड गोड भाषणां, खोटी आश्वासना कान दोळे लावून आयने घोटीत रावतात. अशें तेच वेळार शालिनी मॅडमीच्या तोंडार पोट तिडकीन सांगपाक जाय आशिल्लें कोणे तरी कित्याक तुवेंच सांगचें आशिल्लें. सांगतलो आशिल्लो हांव त्याच वेळार, पूण जालें ना म्हज्यान. रगतूच गोठेल्लें म्हजें, सामको गळसून गेल्लो हांव. नाजाल्यार त्या हलकट मॅडमीच्या तोंडार. आसूं चरण, आम्ही चौगूय शालेय शिक्षणापासून ते काल पयर मेरेन अशेंच पोट तिडकीन खूप उलयले. कोणाचे तरी विचार आदर्श तकलेन रिगोवन सत्यान निश्ठेन फुडें सरपाचो यत्न केलो. समाजातले वायट रूढी परंपरा निखळान उडोवपा खातीर वावुरले. आम्ही लाच दिवचे ना, आम्ही लाच घेवचे ना. नोकरी मेळयतले ते स्वकर्तृत्वाचेर, कोणाचेच पाय धरप ना, कोणाची चमचेगिरी करप ना. आम्ही आदर्शवादी, आम्ही गांधीवादी. आमच्या टिळकाचो सडेतोडपणा, आमच्या भगत सिंगाच्या त्यागाची धगधग. अशा ह्या नशेतूच आम्ही ऐन जुवानपणातली वाट चलत रावले. आणि एक दीस आमकां जाणीव जाली की आम्ही पुढे वचत रावल्यात, धावत रावल्यात, आणि तरी सुद्धा असा थंयच आसात. ट्रेडमिल मशिनाचे दाविल्ल्यावरी आमची गत जाल्या. आयुष्यातलो कितलोसोच काळ फाटी गेला. आमच्यातल्या दर एकट्यान तिशी हुपल्या. घरातली मनशां आमच्याकडे आयतोबा म्हणून पळयतात. सरभोवतणचो दर एकटो म्हणटा ते बेकार, तांकां काम ना धंदो. आमकां जाग आयली, आमकांय पोट आसा, पोटात भूक आसा, आणि ती सतत जाणेता की पयलीं आपले पोट मागीर जत. आम्ही आमची वाट बदलली. आम्ही सर्वसामान्य मनशावरी भोग राज्याचा स्वीकार केलो. तुझ्या मनात अजूनही गांधी टिळकाच्या विचाराचा सरप वेटोळे घालून बसला. मजा ऐक, वास्तव्याची, शाणेपणाची, व्यवहाराची पुंगी वाजून त्या सरपाक आता पेटाऱ्यात घाल आणि भोग राज्याच्या सीमेबाहेर सोडून ये. सगळी मनावली बंधना भिरकावून दी आणि चल राणीकडे. चरण 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 चरण
चरण अशी एकदम याद रे चरण सारखं जाईल की रे चरण दिनेश चल या आम्ही चल या तू ऑल द बेस्ट चरण ऑल द बेस्ट. कोण दिनेश दिनेश ना आता जाऊचे ना खूप उशीर झाला. राणी ना म्हणू नका माझ्या खातीर नाही माझ्या मित्रा खातीर नेवाच असं तो राणी. दिनेश आता जाऊचे ना अर्धवरच झाला हाव थंयच्यान आयल्या खूप थकला हांव. प्लीज राणी प्लीज ना म्हणू नका समजून घे का अरे प्लीज अरे दिनेश प्लीज. चला भीतर चला. सांभाळून सांभाळून. चरण उठ मरे णव जायत आयली चल उठ तोंड धू आनी हो देवाचो प्रसाद उडय तोंडात उठ म्हणून सांगले न्हय. बरें जालें खंय नाटक तुमचें. कोणे सांगले तुका? सगळे जाण तुजी तोखणाय करताले खंय. सोऱ्याचो केन्ना थेमूय घेतलो ना आनी बेबदे घरकाराची भुमिका ज्युस्ता ज्युस्ता कशी केली रे तुवें. कोणे सांगले तुका हें सगळें? घरात बसून सगळें कळटा म्हाका. हांव येवपाचें आशिल्लें नाटकाक पूण ज्युस्त संकश्टी आयली पळय. गोपाळ मदन ना दिनेश कोण तरी सापडला आसतलो सकाळ फुडें. केन्नाच नाटका विशीं न उलोवपी मनीस सकाळी फुडें बडबडत आशिल्लो. जिबेचेर नाटकाची स्तुती आनी नाकाच्या शेण्याचेर राग अशें मिश्रण आशिल्लें तांच्या तोंडात. म्हणजे ताता बरोबर. नाटक सोंपपाक बरोच वेळ जालो रे. हय 12:30 तरी जालें. तूं येतलो म्हणून हांव 1.5-2 वरां मेरेन दाराक खीळ घालनासतना तशेंच जागे रावलें. केन्ना दोळो लागलो कळ्ळेंच ना. नाटक सोंपतकीर फातोर थंयसर खंय गेलो रे तूं? मिसेस शालिनीन पार्टी बी दवरलेली काय कितें? नोकरी विशीं उलोवप जालें? कमला करतलें तुजें काम. सांगतलें तें आपल्या आवयक तुजे विशीं. हांव तोंड धुवन येता. म्हाका वचूंक जाय रोखडोच. आई जगदंबे चरणान आज मेरेन खूब सोंसला. खूब कश्टला तो. ताचेर मातशी कृपा कर माते. ताका एखादी नोकरी मेळून दी. तिथे सोपे न्हय ते नोकरी मेळप. हो नाटकाचो नाद लागून आसलो न्ही येन्ना नोकरी मेळून लग्न जावन भुरगीं जातली आसली. पूण ना जो मेरेन हो नाटकाचो नाद सुटना तो मेरेन ह्या घरान बरी अशी एकूय गजाल घडपाची ना.
धडपडटा न्हय तो करता खटपट आणि नाटकाक लागूनच ताजी वळख जावपाक पावली मिसेस शालिनी आणि तिचे चलये कडेन. म्हाका काय ताजें लक्षण धड दिसना. तुम्ही मातशें एक उतर घाले जाल्यार. आगे बाये म्हजे कडेन जाता आनी हांव उतर घालना अशें दिसता तुका. रात दीस तुम्ही त्या शर्माच्या बंगल्यार येवच करतात. मुख्यमंत्र्यापासून दिल्ली दरबारातले व्हडले व्हडले एब्रेगार तांच्या बंगल्यार येतात वतात खंय. केन्ना एक उतर घाला तुमगेले ते शर्मा. शर्मा तुज्या कानांतल्यान आयलो तो. ते शर्मा शर्माक सांगना फुडें 2-3 जाग्यार वचून हांव ताका धाड नाशिल्लो. पण ताका दिसभर नाटकाचेच लागला तर हांव कितें करूं. ताता बेकार सांगून नाटकान काम करता न्ही हांव. नोकरेक लागिल्लो जाल्यार नाटका खातीर वेळ तरी मेळटलो आशिल्लो. नाटका खातीर थोडें काय जायना पूण म्हज्या खर्चाचें तरी सुट्टा. त्या शिवाय उत्कृश्ट नट म्हणून जो तो नांव घेता म्हजें. नांव घेता नोकरी दिता कितें उपयोग तें नांव घेवन. त्या परस त्या नाटकाच्या स्टेजीर बसच्या पेक्षा शर्मा साहेबाच्या वरण्यान वचून बसलो न्हय जाल्यार यांना खंयच्या खंय पावतलो आशिल्लो. फकत वरांड्यात बाकड्यार बसून नोकरी मेळटा. हय तुका कळचें ना तें. अशे कितलेशेच बेकार थंय ते रात दीस बसले आसतात आणि रात जातकीर वतात हय परत दुसऱ्या दिशेन बसतात. हय गे बाये हय. कितें फकत- शर्मा साहेबाच्या वरांड्यान दिसभर मिनिस्टर आमदार येत असतात. कोणी मिनिस्टर आयलो की म्हणजे ताका नमस्कार करपाचो वा सलाम करपाचो आणि नजरेक नजर मेळ्ळी जाल्यार मातशें हासले भशेन करपाचें. स्मायल म्हणटात ताका. अशें केल्ल्यान तुजे मुखावर ताच्या मनान दिसता कोण तो कोण काय अशें ताच्या म्हणल्यार भितरले भितर विचारत वता. अशें करून कितले जाणांनी नोकरी मेळ्ळी न्ही हाजेर कोणाचो हिशोब ना. त्या शर्मा कॉन्ट्रॅक्टरा विशीं म्हजें मत अजिबात बरें ना. तुजें मत बरें आसूं वायट खाता कोण तुजे बेकार ठेवय मताक. आजकाल कोणा विशीं लोक कितेंय वाडो उठयतात. तुझ्या ताताचो मरे स्वभाव हालीसरा सामकोच तिरसट जाला. चिडत आसता तुजे. कितले फावट सांगले अशें चिडू नका म्हणून. हो बेकार म्हणून बेजारून उलयता तो. हां ताका दिसता हांव नाटकाक लागून नोकरे खातीर मुद्दाम खटपट करिना. मा हां खंय तरी मन रमचें म्हणून हांव नाटकान काम करता. वशिलो नोकरी मेळप म्हज्या तरी विचारान बसना. आनी तशी झटपट नोकरी जाय जाल्यार वशिलो जायच. तुजे खातीर केवड लायतलो वशिलो. लाखांनी दिवचे पडटात खंय सादी कारकुनाचे नोकरी खातीर. चरण तू कॉलेज पास जातकीर पळय व्हडले सर्टिफिकेट हाडिल्ले ताजो कांयच उपेग नासता रे. आसता तर आमच्या पेक्षा गरीब अशा एका वायटीक तिचे पोट भरपाक ताचो उपयोग जाता. बेजारला म्हणजे बेजारू नाका रे. तुज्या मनाची अवस्था कळटा म्हाका. ना गे मस्करेन म्हणलें हांवें. मा मिसेस शालिनीचे चली कमला कालच्या नाटकान म्हजे बरोबर हिरोईनीची भुमिका करताले पळय ते. ताका लागून मिसेस शालिनी कडेन म्हजी बरी वळख जाल्या. तांच्या वर मेरेन बरी वळख आसा खंय. त्यो भोवतेक करतल्यो म्हज्या खातीर कितें तरी. चरण भायल्या जगातले म्हाका व्हडलेशें कांय कळना रे. पूण आवय म्हणून सांगता. हांवें आयकलां की तिची चाल चलणूक बरी न्हय म्हणून. म्हणजे अशें तुजे पापाच केन्ना तरी कोणा कडेन तरी उलयतना म्हज्या कानार पडिल्लें. आमकां कितें करपाचें आसा त्या गजाली कडेन. म्हाका नोकरी मेळ्ळी जालें ताताचें आपलें बरें. ताका दुसऱ्याची बदनामी रोखडीच कळटा. आनी तो शर्मा कॉन्ट्रॅक्टर आज रातचो चड करून हांव शर्मा साहेबाच्या बंगल्यात रावतलो. आज थंयच रावतले. हय अशी कितें काम आसा तर. खूब कामां आसात तुका कळचें ना तें. आज सांजे म्हजी वाट पळोवं नाका. ह्या वयात कसली कामां करतात काय हे त्या शर्मा कडेन. सगळो दीस तांच्या बंगल्यार. चरण अशें काम म्हणून कितें आसता रे थंय. मा तू सादी बोळी आसा न्ही तशीच राव. ह्या बाबडेपणानूच तुजें सूख आसा. म्हणजे सांगल्यार दुखावतली तू. चरण हात लावू नका मा म्हाका हात लावू नका. कितें जालें चरण. कितें चुकलें म्हजें. तुजें चुकूंक ना आनी तुजे पासून कांय लिपोवपाचें ना. काल राती हांव राणी कडेन गेल्लो. राणी कोण राणी. खरी हाडा मासाची राणी पूण भौसाच्या नदरेंतल्यान ध्येय विक्री करपी एक बायल. पेशा तू तिचे कडेन कित्याक गेलो.
कित्याक गेल्लो कसो गेल्लो कांयच खबर ना पूण सबंद रात हांव तिच्या मांडयेर तकली धरून न्हिदिल्लो आनी ती तिचो थंड मोर पिसावरी हात म्हज्या तकलेंतल्यान फिरयत आशिल्ली मा ती राणी न्हयच मा ती वेगळीच कोण तरी राणी आसून ही सगळ्यांनी तिका गुलाम केल्या ती वेगळीच कोण तरी राव चरण तुका गरम गरम चपाती करून हाडटा तुका आवडटा न्हय च्या धुडून खावपाक एक तरी खावन वच मा काल राती हांव राणी कडेन गेल्लो तुजो पूत एका वेशे कडेन गेल्लो हे समजून सुद्धा तू म्हाका मायेन चपाती खा म्हणून कशी सांगूंक शकता मा तुझ्या मनाक काळजाक खंयच दूख जालें ना मा तुझ्या भळभावड्या काळजाक कांयच खूप असलें ना मा तू वेशे कडेन गेलो कितें त्या रेपटात बुडलो कितें तुजें तन मन केन्ना कुसुकूच शकना चरण तुज्या हांवे बरोवन दवरल्यात संस्काराची किरणां रुजयल्या काळजात माया आनी सत्याची सया मनात निश्चयाचें सामर्थ्य आनी रक्तात वाराड पेंवपाचें बळ एकदांच कित्याक हजार वेळात चल ते राणी कडेन त्या वेशेची लेगीत तूं देवता करतलो विश्वास आसा म्हाका म्हज्या थानांतल्यान तुका हांवें दूध पिवोंक ना विश्वासाचें अमृत पिवयलां केदो विश्वास मा केदो विश्वास शक्त दी मा बळगे दी मा बळगे दी हाय दिनेश हाय चरण किती बिझी नाही ते सामको एक मिनिट हा सावका तुझ्या का हाय चरण हाय अरे